25 एप्रिल वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट केल्लो जालो. ऑन दॅट ओकेजन आमी ही आयज आमचे चेअरपर्सन म्युन्सिपालिटी गिरीश बोरकर सर आणि वॉर्ड काउन्सिलर्स ऑल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफिसीस तांकां अवेरनेस टॉक दवरलेलो ऑन वेक्टर बोर्न डिजीज म्हणजे प्रिव्हेन्शन प्रिकॉशन कशें करप आनी तेंचो अवेरनेस. आतां मान्सून इज अप्रोचिंग, सो प्री मान्सून ड्रायव्ह, सो इन केस कलेक्शन टायर्स फ्लावर पॉट्स हे सगळें कितें आसा जाल्यार सगळ्या डिपार्टमेंटाचो सपोर्टूय जाय जातलो आमकां ते क्लीन करपा खातीर. सगळ्या डिपार्टमेंटाचो हेल्प व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आमकां म्युन्सिपालिटीचो हेल्प जाय बिकॉज ऑफ द लेबरर, कित्याक आमकां सगळ्या एरियाक वॉर्ड वायज क्लिननेस ड्रायव्ह करपाक जाय, सो तेंचो हेल्प सपोर्ट जाय. केमिकल्स हे कितें आसा आमी तो सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह करतलेच. केमिकल्स हे केमिकल यूज करून ते आमचे हेल्थ वर्कर्स, फील्ड वर्कर्स, सर्वेलन्स वर्कर्स एवरी डे त्या एरियेक वचून वॉर्ड वायज आमी सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह करता. आनी इन केस पॉझिटिव्ह जे केसीस आयले मलेरिया डेंग्यू कितें आलेले जाल्यार आमी फॉगिंग आमचे ते केमिकल यूज करून फॉगिंग आमच्या तर्फे आमी करतले. हेल्थ डॉक्टर येयलेले तेंच्यांनी आमकां स्पश्टपणे सांगलें की आमकां मलेरिया इरेडिकेट करपाक जाय. म्हणजे आमच्या संख्या खूप कमी जाल्ली आहा पर्संटेज मलेरियाची, आणि आता आमकां 0चेर ती पर्संटेज हाडपाक जाय. म्हणटकूच सगळे स्टॅग्नंट वॉटर जे आसात ते सगळे क्लीन करपाक जाय. आणि तेंच्यांनी सांगलां की जे स्टॅग्नंट वॉटर आसता जितून ब्रिडींग जाता तेतून जर ऑयल घातलें जाल्यार ते ब्रिडींग वाडना. म्हणटकूच ही सुद्दां गरजेची गजाल आमकां आयज कळ्ळ्या तेंच्या मार्फत की हे सगळे गजाली आमी जर घरा कडेन बसून जर आमी आमचे स्वताचे जर एनवायरमेंट जर सुरक्षीत केले आणि थोडे कितें मेजर्स तेंच्यांनी जे सांगला म्हणजे ऑयल घालप किंवा ब्रिडींग करप न्हू, स्टॅग्नंट वॉटर खंय आसा जाल्यार ते झाडून काडप किंवा थंयसर ते उदक साठोवन आमी दवरप न्हू, हे सगळे जर गेले जाल्यार मलेरिया म्हाका दिसता की आमी 0% येतली. आणि खंय तरी हेजो निकाल आमकां मलेरिया ह्या वर्साक खूप बऱ्या प्रमाणात आमकां मेळटलो. कित्याक की तेणी सांगला की फॉगिंगूय करतले आणि हेल्थ डिपार्टमेंट आपूण आपल्या कडल्यान इनिशिएटीव घेवन सगळे वेरियस वॉर्डांनी थंयसर हे प्रॉब्लम्स तांकां क्रिएट जाता कशें दिसता थंय ते फॉगिंग करतले आणि आपले मेडिकेशन जे आसात ते सुद्दां चालू दवरतले. आणि तेंच्यांनी हेंय सांगलां की खबरदार घेयात, जर तुमकां कुलकुलो खावन जर सपोज जोर येता जाल्यार बेगीनच्या बेगीन डॉक्टराक मेळपाक जाय, जेणे करून तुमची जर बेगीन जर तुमकां ट्रिटमेंट मेळ्ळा जाल्यार बेगीन सुदारणा जाता. 25 तारखेक जो मलेरिया डे म्हणून सेलिब्रेट केलो त्याच्या खातीर अवेरनेस म्हणून आसलेलो बाबा ते फुडें कितें करपाचें बाबा मलेरिया ह्यो आनी डेंगू केसीस जावपाक जायना म्हणून ही आयज मिटींग मागयलेली. आनी खुबशे प्रश्न कावन्सिलरांनी केले आनी बाकीच्यांनी केले. तितून कोण येयले बाबा ही मलेरिया आनी डेंगू जावपाचें कारण कितें. हें जाता केन्ना जेन्ना उदीक क्लीन वॉटर जेन्ना तें उरता एक 7-8 दिसाचेर आनी तेन्ना ते खंय तरी डेंगू आनी मलेरिया हें सुरवात जाता. म्हणून लोकांनी कितें करपाचें, जे डॉक्टरान सांगलां जशें टायर जावं नाल्यार बॉटल जावं कट्ट्यो जावं हे मेन आसा. जे लोकांनी आपणाच्या भोंवतणेन कितें आसा तें क्लीन दवरपाचें. हेचे मेळ आमी खंय तरी प्रोटेक्शन करून खंय तरी आमी हे मलेरिया आमी धांवूंक शकता. आनी हे जातात ह्या कारणां खातीरूच. म्हणजे थोड्या गोश्टी आसा म्हणजे थोडे बांय आसात ज्यो यूजूच जायना, कितलींच वर्सां जालीं घाण पडलेली आसा भितर. ते हांवें डॉक्टरांक सांगलां बाबा तेचो कितें तरी विलावाट लावची, ते तर यूज जायना जाल्यार. म्हणून हांवें थोडे हें सांगलें. पूण तेंच्यांनी फाल्यां काय परवा तेंची डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आसा आनी ते तेचेर डिस्कशन करतले. म्हणून ओवरऑल सगळी मिटींग बरी जालेली. बिल्डर्सांक आपयल्ले पूण कोणी बिल्डर्स येवंक ना. म्हणून हांवें डॉक्टरांक सांगलां तेंच्या सायटीर वचून तुमी पळया बाबा थंयसर कितें आसा, वॉटर जात उरता जाल्यार तांकां खंय तरी तुमी नोटीस काडा, नाजाल्यार आमकांय कन्फर्म करा. म्हणले आतां प्रॉब्लम म्हणल्यार असो कसो हो कावन्सील हें जें आसा हें आतां 1 म्हयनो बरें आहा. मागीर एक डिफिकल्ट बाबा कावन्सिलीन आसतलें. पूण खंय तरी तुमकां मातसो जेन्ना एक्स कावन्सिलर कोणी आसूं तो फोन करता जाल्यार तुमी मातशें खंय तरी ताका हें करून ते खंय तरी हें करपा पडटा. तांकां जास्त एक्सपिरियन्स आसा खंय प्रॉब्लम जाता तो. चड इतलें सांगना, आमी सगळे जाण एकामेका हेल्प करीत जाल्यार खंय तरी आमी हे डिजीसीक धाडूंक शकता.